कीर्तन 141. वायट अशा बुलोवण्याक सांपडनाशें हें कीर्तन मागोवंक शिकयता. ह्या कीर्तनांत 4 मागणी सांगाता घाल्यांत. नीज धर्म जावन आसा देवा लागीं संबंद दवरचो. तो सगळे कश्ट निवारता. देवान बळान कुमके घेवंक नितळ जिविताक निती खातीर आनी सोडवणे खातीर तुर्त करूंक कीर्तनकार लालयता. ह्या कीर्तना वेळी बेलतंगडी वाराड्याच्या सर फिरकाजा पासत आमी मागया. बापा, आमच्या वाराड्याच्या सर फिरकाजांनी आमचो एकवट असोच घट सांबाळून आमकां हर एकल्याक तुजी जिवी साक्षी आमकां कर म्हूण आमी मागता.
कीर्तन 142. हे एक दगदणेक वळख जाल्ल्याचे मागणे. दावीद राय दुळींत आसलो तेन्ना ताणें देवा कडेन केल्लें प्रार्थन. ताचे वयरी ताका धरूंक प्रयत्न करून आसात, देखून तो माट्यांत लिपोवन रावता. पूण कोणीय इश्ट ताका आदार दिवंक तयार नात. तरी पूण देवाक कुमोग करूंक साध्य आसा म्हूण तो जाणा आनी देवाक तो बोब मारता. ह्या किर्तना वेळी आमच्या वारेड्याच्या सर्व रिलिजियस घरांनी आसच्या धार्मिका पासत आमी मागया. बाबा, सर्व धार्मिकांनी विविध रितीची सेवा दितना तांच्या सेवेंत तांकां उर्बेस्त कर म्हूण आमी मागता.
कीर्तन 143 कष्टांत असलेल्याचे प्रार्थन हे कीर्तनगराक वैरींनी दंडसिलो पूण तो देवान बचाव करूंक देवाचेर विश्वास दवरता आनी दुस्मनाच्या हातांतले निवारूंक देवा लागीं कणवळायेन मागता. ह्या कीर्तना वेळी फिरगज आनी सेवा दिवच्या धार्मीक भयणी पासत आमी मागया. बापा दयाळा, फिरगेजेन तांची सेवा तुका मानवो, तांकां तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण आमी मागता. Sacra, Sacre,
कीर्तन 140 जैत आणि सुख लाभचे खातीर प्रार्थन हे. या कीर्तनांत मनीस आपणाचे उणेपण मानून घेता आणि सर्वेस्पराचो आदार मागता. तशेंच हे बेसांव फावो केल्ल्या सर्वेस्पर देवाक अर्गां गीत गावन ताणें केल्ली महिमा परगटता. ह्या कीर्तना वेळी वाराड्याच्या शिक्षण संस्थे पासत आमी मागया. सर्गीच्या बापा,
वारड्याच्या शिक्षण संस्थेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बरें शिकप ह्या संस्थे मुखांत विद्यार्थींक फावो जावं म्हूण आमी मागता. Sădev zaum sărvesc for moje găra, do moje an, zuzak dayar găda, moji vada ladaye, ai di găda, do mozo moje gote, Ruta Bashinsa
सदैव सर्वेस्वर मोजे गणा सदैव सर्वेस्वर मोजे गणा कीर्तन 145 सर्वेस्पराची वडवीक आनी ताचें बरेपण कीर्तनकार गायता. हें कीर्तन दळभराच्या देवाची वाखणी करता. सर्वेस्पराचे गूण आनी ताची कृत्यां वाखणटा. ताणें केल्लें बरेपण आनी ताचें उदारपण नियाळटा. ह्या किर्तना वेळी वारेड्याच्या सर याजका पासत आमी मागया. बापा दयाळा, वारेड्यान तुजी बरी खबर विस्तारूंक विविध चटवटिके मुखांत फिरगस बांदून हाडच्या वावरांत शिकपा क्षेत्रांत तांकां समर्पिलां आसता. सर याजकांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्वर करतो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटा पुनसो सर्वेस्वर करतो स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटा पुनसो
तुझी पदवी दे असे सगळ्या वर्षाकडे साधले तुझी वरती प्रज्ञा आणि तुझे राजवटीची बसवली महिमा तुझी राजवटी शासनाची राजवटी तुझी राजवटी संतती पर्या आपल्या मुलां विश्वासी आपल्या सगळ्या करण्यानी तो मोगार ओढलेल्या सर्वेश्वर आधार दिला भागवलेल्या तोने उभी करला समय सांचे डोळे शान तुझे लायलेले आसा सगळ्यांनो आवत्या वेळार जे काम घेऊन पोचताय तुझो तू उक्तो करताय आणि सगळ्या प्राण्यांची आशा भागवताय आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेश्वर निधी आपल्या सगळ्या करड्यांनी तो दर्याळ आपणा उलोवलेल्या सभेचा काळ सांभाळून उलोवलेल्या सर्वेश्वराचा लागी आसा आपणा घेऊन सगळ्यांची इच्छा तो करता काची गोबाई करता आणि तांदळा निवारता आपलो मोगरल्या सर्वेश्वराचा उन सगळ्या नसल्यासो तो नाश करता मुझे तोंड सर्वेश्वराची स्तुती करून सगळ्या वर्षा राजा पवित्र नामाची स्तुती करून सहस्राच्या सहस्रा सर्वेश्वर तो स्तुती ताका पावो ताची बोली आटा नवसो सर्वेश्वर तो स्तुती ताका पावो ताची बोली आटा नवसो कीर्तन 146 देवाचेर मात्र विश्वास दवर कित्याक ताणें तुका तारण दिला देवाक सोडून कोणाचेरय विश्वास दवरी नाका तांकां पातयेवन राव नाका देव मात्र सक्तेवंत आनी ताका बरें करूंक मोन आसा तो मात्र सर्व बरें करीत वेता देखून ताची एकल्याची मात्र स्तुती कर ह्या किर्तना वेळी ह्या कार्याक कुमोग केल्ल्या सुमेस्ता बसोत आमी मागया सर्गीच्या बापा ह्या भक्ती कार्याक वस्तू रुपी
तशें पयशा रुपी उदार मनान दान दिल्ल्यांचेर तुजी बेसांवां घाल. तांकां 200 वाट्यांनी पाटें दी म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोराची स्तुती कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. म्हजी जीणभर सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवा गितां गायतलो. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाका, मनशा पुताचेर पातेवन रावनाका. कित्याक सोडवण करून तो सकाना. प्राण सोडलो म्हणटच मातयेक तो परतून वेता. त्याच दिसा सगळ्यो ताच्यो येवजण्यो नाश जावंक पावता. जाका जाकोबाचो देव आधार दिता, तो सर्वेस्पोर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता. तो गरज भागी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्गांनी संवसार. दर्यो आनी तांतो आसा ते सगळे तो सासणाक विश्वासीपण सांबाळता. दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्यांक जेव खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पोर सुटका दिता. सर्वेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर नितिवंतांचो मोग करता. सर्वेस्पोर परक्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता. पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. सर्वेस्पोर सासणाक राजवट चलयता. तुजो देव सियोना सासणाच्या सासणा. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. कीर्तन 147. सियोनाच्या सर बरेपणाच्या देवाक स्तुती गीत हें कीर्तन जेरुसलेम नेहेमियाच्या हाताखाल नव्यान बांदिल्ल्या उपरांत रचीत जाल्लें. सर्वेस्पोर देवान इस्रायलाक नव्यान रचीत केलां. सगळीं रचना तो चलयता आनी ताचेर राजवटकी चलयता. ह्या किर्तना वेळी ह्या भक्तीक कार्याक विविध रितींनी सेवा दिल्ल्या पासत आमी मागया.
बापा, एका हातान ताळयो पेटोवंक असाध्य, तशेंच ह्या कार्या फाटल्यान स्वयंसेवक जावन वावुरलेल्या हर एकल्याक तुज्या सुभाम देण्यांनी बर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोराची स्तुती कर जेरुसालेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना. सर्वेस्पोराची स्तुती कर जेरुसालेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना. हालेलुया. सर्वेश्वराची स्तुती करा, आमच्या देवाची दया आमची किती मोरे. ताची स्तुती करची किती सोयी. सर्वेश्वर जेरुसलेम नव्यान बांधला. इस्रायलाच्या निवासियांनो एकठांय करता. असली काळजा दोरी करता आणि तांचे गायन तो आणता. नेगेराची संख्या तो निर्धारित करता आणि दरेका तोंडात आपयता. आमचो स्वीमडो आणि सर्वोद्वेता ताचे चढवाये मिळेना. सर्वेश्वर दुबळ्यांना सांभाळता. रस्त्यावरनी शेवटीला. सर्वेश्वरा एक करता की गाया. पिण्याचे आमच्या देवा गायन करा. तो मडा उभारी दाखला, तुझे तो पाऊस पडता. डोंगराचे तळ किल्लाचे करता. गोरवाचो सर्व दिला, ओ मारलेल्या पड्याच्या पिला काढिला. घोड्याचे बोल टाका
प्रगलितो दोषी गायता पुण्याच्या सुरावाचे तो गल्यासो झाडला ताची घडली कोणाच्या सो जाय तो आपले उदर पडलेता आणि देवा आपले वाय काढता आणि वाढता आपले उदर तो जागोबा आपले कायदे आणि निर्णय इस्रायला कडे करता दुसऱ्या खंयच्याय शासनाने अशे करूंक ना आपले निर्णय ताणे तांकां कडे करूंक ना सर्वेच मोराची स्तुती कर जेरुसालेमा तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना सर्वेच मोराची स्तुती कर जेरुसालेमा तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना कीर्तन 148. हे कीर्तन सर पोतवेदार रचनराक सगळी सृष्टी कशी स्तुती पेटयता म्हूण विवरिता. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत सर्गा प्रत्वेचें स्तुती गायन करूंक सगळ्या मनशा कुळाक पूण प्रत्येक जावन जुदेवांक उलो दिता. दानियेलीच्या ग्रंथांतल्या तेगा तरणाट्यांनी सर्वेस्पराची स्तुती केल्ले बरी. ह्या कीर्तनांत सर सृष्टी आनी जिवी पोतवेदार रचनराक स्तुती उसारतात. ह्या कीर्तना वेळी कीर्तन गायलेल्या सर गावप्या पासत आमी मागया. बापा दयाळा, ह्या तुज्या स्तुते गायनांत पात्र घेतलेल्या सुमेस्तांक तूं आशिर्वादीत कर. तांची सेवा फिरगजेंत तशेंच समाजेंत तुका मानवल्ली जावं. सर्गांतां सर्वेस्वराची स्तुती करा सर्गेकाची स्तुती करा सर्गांतां सर्वेस्वराची स्तुती करा सर्गेकाची स्तुती करा.
स्तुती सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करू दिल्या ताणे आदेश दिलो आणि तांची सृष्टी झाली ताणे तांका संसाच्या संस्था स्थापित केल्या तांका दिल्या आज्ञा ती दिलीस मोडीना प्रद्वेता सर्वेश्वराची स्तुती करा दर्यांच्या सलो आणि दुनियानो उज्जानी कर्यानो इमान आणि दुरे ताचे उदा वाढल्या वादळाच्या वाऱ्या पर्वतानो आणि सगळ्या डोंगरानो फळाच्या रुखानो आणि सगळ्या देवदारानो रानातल्या सौंदर्यानो आणि सगळ्या डोंगरानो शिवरायो आणि पाकळ्याच्या सोहळ्यानो प्रगतीच्या रायानो आणि सगळ्या राष्ट्रानो पुढाऱ्यानो आणि प्रगतीच्या उत्सुकतानो युवकानो आणि युवत्यानो जाणट्यानो आणि भुरग्यानो ती सगळी सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करू दिल्या ताचे नाव एकच मोठे ताची महिमा सर्ग आणि संसाराचे पसरता आपले वचने बोलदिला वाकरणी सगळ्याच्या पोटा इस्रायलाच्या पुढ्या नाकालाही आसले पडचे सर्वात सर्वेश्वराची स्तुती करा ओ सर्वेश्वराची स्तुती करा सर्वात सर्वेश्वराची स्तुती करा ओ सर्वेश्वराची स्तुती करा कीर्तन 149 एक जैताचें गीत. सर्वेस्पोर आपल्या पडजेचो मोग करता आनी तांकां राखता आनी सांबाळटा. देखून कीर्तनकार सर्वेस्पराक वाखणूंक उलो दिता. हें कीर्तन गायतना सर्गीचीं वाजंत्रां मात्र न्हय, बगार झुजाचीं हातेरां, 2 दारींची तलवार घेवन राई पडजांक नाच कर
जैताचो मुकुट आपले परचेक देव दितलो म्हूण किर्तनगार सांगता. ह्या किर्तना वेळी दृश्य माध्यमांनी हे कार्य विक्षण करतल्या सुमेस्ता बसोत आमी मागया. सर्गीच्या बापा, हांगासर येवंक असाध्य आसून दृश्य माध्यमांनी हे कार्य विक्षण करतल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या मागण्यांक तूं कान दी म्हूण आमी मागता. सर्वेस्वराक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेत ताची स्तुती करा. सर्वेस्वराक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेत ताची स्तुती करा.
कीर्तन 150. हे एक संभ्रमीक स्तुतिगीत. जी वासिल्ली देवळाच्या संगीत पंगडा सांगता मेळून सर्वेस्पराची अर्गां स्तुती गितां गावन धन्या देवाक वाखणटात. संगीताची विविध वाजंत्रां घेवन नाचून खेळून सर्वेस्पराची स्तुती करूंक कीर्तनगार आपोवणें दिता. ह्या किर्तना वेळी हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तां पसोत आमी मागया. सर्गीच्या बापा, ह्या घडये ह्या भक्ती कार्यांत भाग घेतलेल्या सुमेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. आमा सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पराच्या मंदिरात ताच्या अंतराळाच्या खोट्या ताच्या वरत्या कृत्या ताच्या अपर्तोरपणा विने आणि किन्नऱ्यो वाजो घुमटा वाजो नासून नासून सर्यांची वाजंत्रां आणि पिर्लुको वाजो सनसणीत कांसाळ्याचे खणखणीत कांसाळ्याचे सगळे